हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा. आनी आतां भायर सरलें. सावड्ड्या वयता चंदेरी म्हटल्यार फेरी भरला थंयसर. वैभव म्हणपा लागलो वचोन येवया. आनी पावलीं आमी. ती रातची 6 उपरांतूच स्टार्ट जाता म्हणून आमी लेटूच येयली आनी वैभव बी काम आसून येतकूच भायर सरली. आमी पावली. भितर सरना फुडें आमकां कळ्ळें गर्दी आसा म्हणून. एक्चुली गर्देक लागूनच आमी मदलो दीस धरलेलो. शेनवार आयतार म्हटल्यार चड गर्दी आसतली. पळयत जाल्यार गर्दी आसलीच थंय, पूण मातशी कमी आसली. म्हाका दिसता शेनवार आयतार चड आसतली हेज्याकून. आमी भितर गेली आनी वैभवा रावली. वैभव गाडी पार्क करपाक गेल्लो. लागीं खंयच नसलें, पयस मेळ दिसता ताका पार्किंग, म्हणून ताका येवपाक मातसो टायम लागलो. म्हटल्यार ताका रावया हांगासर. पळयत जाल्यार सगळीं शॉपां आमी पळयलीं. बरीं शॉपां आसलीं, बरे स्टॉल लागलेले. कपडे इल्ले, आयदनां, खेळणी, चपलांचे आनी हे फ्लावर्स, टेडी बेर सगळे बरे इल्ले. आनी आमी गेली स्टेजी कडेन. बरें डेकोरेशन केल्लें थंयसर. आनी थंयसर आसलेलो डान्स चालू आसलेलो. आमी मातसो डान्स एन्जॉय केलो आनी आमी फुडें गेली. आमी स्टेजी कडल्यान मातशी फुडें गेली आनी थंयसर जायंट व्हील बी आसले थंय गेल्ली. आनी बाय म्हटल्यार हांगासर मातशें एन्जॉय करतले. पळयत जाल्यार म्हाजे ते उरपाटे जाले. ते थंयसर भिले काय खबर ना, पूण लायटी ते सगळे पळोवन ते व्हडल्यार रडपाक स्टार्ट केले तेणी. आनी आमकां कळोकूच ना ते कितें जालें तेजें म्हणून. कशें थांबनासलेले. हांव ताका बसोवपाक सोदतालें ट्रेनीन, पूण तेणी जे दाखयलें त्या हिसपान हांवें ताका मागीर ते बसोवपाचें कॅन्सल केलें.
मागीर बाय मातशें थांबलें, तांकां भुरगीं दाखयली थंयसर जी खेळटाली ती, आनी मागीर ते तांकां पळोवपाक बिजी उरले आनी एक 10 मिनटां आमी बी रावलीं पळोवपाक आनी मागीर आमी येयलीं थंयसून. मागीर आमी मातशी फेरी भोंवली, पळयलें कितें कितें आसा तें, आनी हें आमचें बारीकशी शॉपिंग, क्लिपां बी तशी घेतली. आनी हांगासर आमी बॅगां पळोवपा रावलीं. बॅगां बरी येयल्ली, रेटूय ओके आसली. दिदीन हांगासर 2 बॅगां घेतलेली आनी आमी मागीर पावलीं घरा कडेन. आनी ही आमची शॉपिंग बारीकशी. हांवें एक काकण घेतलें आनी हे 100क 3 आसले कितें घेवपाचें, तेतून तो डबो एक घेतलो, ही एक घेतली आनी हे कार्डां. आनी ही एक पॅन्ट हांवें घेतलेली, 150 रुपया सांगतालो तो. ही आमची बारीकशी शॉपिंग. आनी ही 2 बॅगां दिदीन घेतलेली. बॅगां मात आमकां बरी पडली ती. आनी हांवें रितीक घेतले गॅटरां आनी ही इयरिंग क्षितिजा घेतली. आनी हे उजवाती लावपाचें स्टँड आनी रितीची चपलां ताका हातीन घेतलेली. आनी हो एक बलून ताका देडान घेतलेलो. आनी हांवें घेतलेलें म्हाका मोबायला एक कवर. जालें आमची शॉपिंग. सो चला फ्रेंड्स, तुमकां हांव आतां फाल्यां मेळटा. बाय.